प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 19वी चीट 25 ते 34 पर्यंत 25 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. जेजूच्या खुर्सा सोरशी ताची आवय, ताचे आवयची भोयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओ स्त्री, वो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन त्या शिसान तिका आपणागेर रावूंक व्हेली. जेजूचें मरण. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णयेन पाळोवन येवचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागलें. शिरक्यान भरलेलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यांत बुडयलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चांकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपादलें. आनी तकली बगावन ताणें प्राण सोडलो. एक सैनीक जेजूची कूस विकता. तो तोयरेचो दीस आसलो आनी खेरी दोबाज्याचो साबात लागीं पावलोलो. साबाता दिसा कुडी खुर्सार उरोवंक तांकां नाका आसलें देखून तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कोळे मागले. सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विदली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचता तें जावन आसा जेन्ना जेजू खुर्सार आमचे पासत मेलो. आनी भाव भयणीनो, आमी आतां थोड्या दिसां पयलीं कोरेजमाचो वेळ सोंपल्ला, ताजे म्हण पास्कांची परब केल्या. आनी काल आमी पवित्र आत्मो जेन्ना सगळ्या शिसांचेर येयल्लो तो दीस आमी ती परब आमी काल केल्या. आनी आयज आमी परतून वेता ज्या वेळार जेजू खुर्सार मोडटा. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी हें निमणें उतर जें जेजून म्हणलेलें खुर्सार ताजेर आमी नियाळ करुया. कितें घडटा. जेजूचो वेळ ह्या संवसारांत वचपाचो पावला. तो खुर्सार उमकोता आनी जेन्ना तो खुर्सार उमकोता ताणें सगळे कोश्टोग आमचे पासत भोगल्यात. ताणें सगळें पातक संवसाराचें घेतलां. ताणें सगळें आमचें शिराप घेतलां. ताणें सगळें आमची पिडा घेतल्या. आनी आतां जेन्ना सगळें जें वायट आमकां फावो जावंक जायल्लें तो आतां आपल्या कुडीन घेता. आतां तो खुमसार उमकोता 6 वरांक आनी मोरच्या आदीं तो आपलें तोंड उक्तें करता आनी तो म्हणटा, सोंपादलें, सोंपादलें, इट इज फिनिश्ड. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें एक उतर, जेजूचें एक उतर आपल्या तोंडांतलें जें मोरच्या आदीं तो म्हणटा सोंपादलें, हाचो अर्थ कितें? कितले पाटी आमी ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळोंक ना. आनी देखून आमी पोत्तून 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 भिकाऱ्या भाशेन देवा कडेन वेता आनी आमी ताका विचारता, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका बेसांवन दी, जेजू म्हाका हें कर, जेजू म्हाका तें कर, जेजू म्हाका पिडेंतलो म्हाका पिकोणी दी. आनी सगळें जें आमी मागता. पूण ह्या उतराचेर आमी केन्नाच नियाळ करूंक ना. सोंपादलें हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ समजून आमची ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळपाक
आमी वचोंक जाय जेन्ना उत्पिदीच्या चिटीन आमी वाचता की जेन्ना देवान आदाम आनी इवीक रोचलो तांकां रोचलो आनी तांकां ह्या संवसाराचेर अधिकार दिलो. पूण आमी जाणो कितें केलें आदाम आनी इवेन तें पातक केलें, जें फळ खावंक जाय नासलें तें फळ केलें आनी तांकां देवान पयस केलो. तांकां भायर त्या 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 जाग्यार तांकां भायर गेलीं आनी आतां तांचो संबंद देवाशी तुटलो. आनी आदामांतल्यान जेजू ह्या पर्यंत आमचो संबंद देवाशी तुटलो. आनी भाव भयणीनो कितें घडटा, जेजू देव ह्या संवसारान मनीस जावन येता आनी आमचे पासत तो मोत्ता जें पातक आदामान केल्लें. आनी आतां जें आमी वेगळायल्लें आमकां देवा कडसून कांयच बरें फावो जायनासलें, त्या संबंद तुटलेलो म्हणून जेजू ह्या संवसारान येता आनी आमचें पातक आमच्या पातकां पासत आमचें जें आमी वायट केल्लें तें आदामांतल्यान आमी आयज पर्यंत तें तो खुर्सार भोगता आनी मरच्या आदीं आमची सगळी पिडा, आमचे सगळे कश्ट, आमचें जें आमकां इफेर्नान वचोंक जायल्लें तें सगळें आपल्या कुडीन घेता. तो कश्ट भोगता आनी मरच्या आदीं तो म्हणटा संपादलें. म्हणजे कितें, जें आतां आमी जेन्ना जेजूचेर आमी बावर दवरता, जें जेजून आमकां खुर्सार केलां, जेजून आमचे पासून कश्ट भोगल्यात, जेजून आपलें रगत वारयलां, हें सगळें आमी जेन्ना हाचेर नियाळ कोत्ता, आमी खरेंच जेजून जें आमचे पासत केलां ताचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, ताचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळटा. तेन्ना भाव भयणीनो जें जेजून घडलां आमकां, जें जेजून संपाडलां खुर्सार, तें आमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी पोत्तून देवाशी येता आनी जेजूक म्हणटा जेजू म्हाका बरो कर, आमी एक्चुली भावार्थी जाता. कित्याक जेजून सगळें संपाडलां, इट इज फिनिश्ड. पूण तरी आमी पोत्तून तेंच मागणें कोत्ता, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर सजमणी, आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेवता की जेजून सगळें संपाडलें, की देखून नव्या करारान भाव भयणीनो मात्यूतान रेवलेशन पासून आमी केन्नाच वाचिना की जेजू म्हाका बरो कोत्तलो, जेजू म्हाका बेसावनी दितलो, जेजू म्हणजे शिराप घेतलो. सगळें आमी जें वाचता, जेजून आमकां पेकोणी दिल्या, जेजून आमकां बेसांव दिलां, जेजून आमकां शिरापांतली काडल्यान, जेजून आमकां स्वर्ग उक्तो केला, सगळें काबार जालें. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना ह्या उतराची सजमणी आमकां मेवता, जें जेजून घडोवन हाडलां, जेजून संपाडलां, तेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळून भावार्था वरवीं आमी आतां जेजूक आनी देवाक आर्गां दिवन तें आमी आपणायता आनी आतां आमी भावार्थी भाशेन आमचें जिवीत सारता आनी खरेंच एक जैतिवंत जिवीत सारता. देखून आयज भाव भयणीनो गरज आमकां ह्या देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ करून हें उतर आमच्या काळजान रिगून हें दिसपट्ट्या जिवीन आमी हें उतर पाडून हें जैतिवंत जिवीत ह्या संवसारान जिवन आनी त्याच्या उपरांत मेल्या उपरांत भावार्थी म्हणून आमी सर्गीचें राज, आमी सर्गीचें सूख भोगूंक. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया. जें जेजून संपाडलां, काबार केलां, फिनीश केलां, त्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी हें जैतिवंत जिवीत एका भावार्थी भाशेन आमी जिवोया आनी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गांत जेजू बरोबर जिवोवपाक आमी निर्मिया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजी जावन तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडटा.